गुड आफ्टरनून. आज आम्ही आमचे बरा आमगे थोडो गांवचो लोक येयल्लो जे सरकारान JERC जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान जो वो टारिफ ऑर्डर काढलो सप्टेंबर महिना 2025 आणि बिल वाडयत आहाय आणि लोकां बिलाय सुबेज येताय, लोकां टॅरिफूय वाडलो आहा आणि लोकां पेनल्टीय पडटा, प्लस स्मार्ट मीटर येताय. सो हो सरकार सगळे आमगे गोंयची जनतेक त्रासां घालपा मुखार सरलो. आज आमचे बरा जे लोकल आपल्यागे एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करपाक गोंयभर लोकां जाण जावपाक कित जाता आज आमी हे माध्यमांतल्यान लोकां एक्सप्रेस करतले. मुगे इशू आहलो आणि मुगे विलेजरान गेलो आमगे हितूंतलो वॉर्डांतलो आमकां नाका हो स्मार्ट मिटर येयलो कित्याक आमगे सद्या प्रेझेंटली मिटर आहा न्ही डिजिटल मिटर तो आमगेलो बरो चलता आनी आमी गायल्या 5 वर्स जातली. बट तरी हांव नको गव्हर्मेंट आमचेर कित्याक बर्डन हितून घालतो हे स्मार्ट मिटर हाडून आनी एक वाटेन बिलां येताय ती आमकां चड जाताय सारकी आनी स्मार्ट मिटर अदोस ज्या लोकांनी थोडी माडी शिकलो बी नाय ती तेंगे घरां कोण ना हेल्प बी करपा. सो तें कोण आहा मागीर आदारू हे स्मार्ट मिटराचेर तेंक फंक्शन करपा आनी ते मागीर हे करपा ऑपरेट बी करपा तेंक कळोंक जाय न्ही. सो हांव गव्हर्मेंटाक इतले रिक्वेस्ट करता आमकां हो स्मार्ट मिटर नाका प्लीज, आहा तेच मिटराचेर आमगे चल दी. थँक्यू. हांव म्हाजी MLA बरयल्लें हांव गांवांत कोलवाचे तो स्मार्ट मिटर आमको चलोवपा जाचना आनी आमको मोबायल ना आनी मोबायलाचेर आमी कितकू हें कोतलें आनी लायट कुसार ते बिल हारी कोना जाल्यार ते आमको मोबायलांचे बीन हें जायना पेमेंट जावपा ना आनी आमको ना तेच करपाक लायटी गेल्यार मागीर आमी कितको रावपाचें अशें लायट वयताय. हॅलो एवरीवन. आम्ही हिंगा आमचे MLA उलयले बाब वेन्सी वेग आसा बोले इलेक्ट्रिसिटी हे बिलां येताय ह्या दिसांनी आनी लास्ट बिल सगळ्यांक आमगे गोंया म्हाका दिसता ऑक्टोबरान लास्ट इश्यू जाल्ले. आतां ते 4 म्हयन्या बिल एक बराबर येयला. जे म्हाका बिल येयला हिंगा 1,26,000 आनी तेजेर पेनल्टी चार्जीस लायले 47,757. सो आतां हे कितको भरपाचें आमी हो प्रश्न आमी MLA ऑफिसान JE आनी AE येयल्लो बराबर ते आमी सगळे विचारले आनी हे कशें भरपाचें हे इम्पोज केला तेजे कांय नोटिफिकेशन ना. म्हाजो लोड आहा पळय तो 8.5 आहा आक्सिंग लोड ऑलरेडी आनी आमकां कांय नोटिफिकेशन येवंक ना कित्याक आमचो लोड इन्क्रीज जाला म्हणून आमी कांय एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भरूंक नाय. सो आतां सीझन येता जशें आमचे कमर्शियल मिटर सीझन येता तशें आमचें इन्क्रीज जाता लोड. सो तेजेर आमकां इतली फायन मारल्या 47,000 ही आमी कशें भरपाचें. म्हाका सरकारा कडेन हे रिक्वेस्ट आहा आनी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा कडेन कितें हे वेवड आउट करपाक वा कितें सबसिडी दिवपाक म्हणून. आतां ही 3 म्हयन्याची बिलां हाय एक्झिस्टींग ब्रेकआउट दिला प्लस एवरी मंथली येतले ऑलमोस्ट म्हाका 50,000 to 60,000 एवरी मंथ भरपा जाय. कशें भरपाचें ते सरकारा कडेन हांव विचारता. आनी हे स्मार्ट मिटर तेमी इम्पोज करूंक सोदता आमचेर गोंयांत. जेन्ना आमकडे ऑलरेडी डिजिटल मिटर जो फंक्शन प्रॉपरली जाता जाल्यार आमकां स्मार्ट मिटराची कसलीच गरज ना. हे सरकारान पळोवन घेवपाचें बेश्टे आमचेर कितें ना कितें न्यू हे ऍप्स घालून मिटर सगळ्यां कडेन चलोवपाक जावपाक नाय. आमचे पंचायत लेवल आनी रिमोट एरियाज आहाय तेंकडे स्मार्ट फोन नाय जाल्यार ती बिलां कशी भरपाची हे म्हाका कडेन क्वेश्चन आहा सरकाराक. प्लीज बिफोर imposing all these things on us, please he should issue a notice from the department that new things are coming earlier and we should be ready for it. And on this bill also I want to ask the department why this notification had not come to us, that beyond we are going to the department asking my bill has not come. 2 पाटी आमी वचोन येयली ते म्हणूंक लागले SIR ड्युटीर आहाय आनी मायग्रेशन जाता म्हणून हे डिपार्टमेंटाचे क्लार्क सिनियर क्लार्कान सांगला थिंगा मडगांव मायग्रेशन तेंचे जाता आमचे जावंक ना. आनी ही बिलां तेमी परत आमकां डिले करून 4 म्हयन्याची बिलां बराबर धाडल्या. हेजी मातशें चौकशी करपाक आनी करून आमकां कितें तरी वेव्ड आउट करून दिवपाक जाय म्हणून. आज आमचे बरा जे लोक हिंग येयल्लो आज गोंयभर लोकांक हांव एक सांगूंक सोदता 30 तारखे सप्टेंबराचे 2025 हे बीजेपी सरकारान एक टॅरिफ हाडलो आनी हो टॅरिफ म्हणल्यार जो आम आदमी हा कॉमन मॅन 200 ते 300 युनिट पर मंथ घोराबो जो कन्झम्पशन करता तेका एम टॅरिफ हाडलो की तुवें हारी करपा जाय 3.90
₹3.90 200 ते 300 युनिट टू कन्झ्युम करता तेका. आणि आता अब्रिला 1 तारीख या अब्रिला 2 तारखेर सोन हे जातले ₹4.15 पर युनिट. आणि हेजे भायर जे कोणागेलो लोड समज मुगे घरां लोड आहा 5 किलोवॉट पूण हांवें सँक्शन लोड दाखयलो आहा 3 किलोवॉट. सो हे 2 किलोवॉट समज हांवें टायमार अपग्रेड केलो ना जाल्यार म्हाका डबल पेनल्टी म्हणजे ₹3.90 हांव पर युनिट हारिकोतालो ते हांव डबल टायम हांवें हारिकोच पडले हे लोड हे केलो ना म्हणून. सो ₹3.90 मल्टिप्लाय बाय 2 जाल्यार म्हाका ते ऑलमोस्ट जाले तुगेले 480. 780 ₹7.80 हे मुगे घरा समज 200 ते 300 युनिटाचे 400 युनिट केले जाल्यार हे ₹5.15 मल्टिप्लाय बाय 2 जातले ₹10.30. आणि 400 युनिट सुबेज गोराब आहा व्हड गोराब आहा जाल्यार तेका ₹6.20 मल्टिप्लाय बाय 2 म्हणजे जातले तुगेले ₹12.40 फकत फॉर नॉट अपग्रेडिंग. आता हे सगळे कोफुसांव कोण घायला आणि आमगे सामान्य लोकांगेली बिल वाडले आडूच पेनल्टी घालताय. आज आमी एक ₹47,757 पेनल्टी चोयता हेजी. हो पेनल्टी कित्याक घायला कित्याक कन्झम्पशन लोड सुबेज आहा हेजी क्लॅरिटी काय ना हे मनशाक. सो एसोले हजारांनी लोकांक पयशे घेतले आणि हे पयशे घेता एक वाटेन आणि आता स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस केला. 10 वर्स देखून जालें नाही जातली डिजिटल मीटर येयल्यार आता 10 वर्सां भितर स्मार्ट मीटर हाटाय. अदानी म्हूण तेंगे फ्रेंड आहा ते अदानी तेम कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आहा आणि हे अदानी अंबानी सगळे एकठांय जावन हे सगळे आमगे घोराब्या येवन आमगेले पयशे लुटपाच्यो खबरो. ऑलरेडी म्हारगाय वाडत आहा. आय कम फ्रॉम अ बॅकग्राऊंड ऑफ दी आम आदमी पार्टी. आमगे सरकार ही फिलॉसॉफी घेवन सरकार आमी दिल्ली चलयला 10 वर्सां की फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 युनिट 200 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे सरकार हारिकोतलो. हिंग आमकां पयलो सद्याक 24 वर इलेक्ट्रिसिटी येना प्लस इलेक्ट्रिसिटी म्हारग प्लस आता डबल चार्ज लायताय प्लस स्मार्ट मीटर लायताय. आमगे जाय तो सिनियर सिटीजन लोक आहा जी आमचे बरा येयलो हाय प्लस लोकां अवेअरनेस करपा म्हणून स्मार्टफोन उजा कोनाय सायडीसान लोक आणि स्मार्टफोन उजा कोनाय हे सगळी परिस्थिती अशी कोण आसतना तुम स्मार्ट मीटर घेताय आणि ते स्मार्ट मिटरा पयशेय आमकां घेतले. सो आज गोंयच्या लोकांक अवेअर करपाक आख्या सावथा लोकांक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक गरज आहा. आमी सगळे कडेन एक कडेन येवन सगळे पंचायतींनी पयलीं सद्याक एक रेझोल्युशन घेवपाक गरज आहा की दॅट वी ओपोज दीस स्मार्ट मिटर्स वी ओपोज दीस टॅरिफ हायक. सो सरकारान सबसिडी हे बजेटा आउट करपा जाय 50% और 100% तुमको जात ते भाशेन कित्याक तुमगेले सरकारा कडेन 24 hours इलेक्ट्रिसिटी दिवपा जायना. सो यू हॅव टू सबसिडायज दिस कॉस्ट. हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक गेलो टॅरिफ जो तुमकां मेळ्ळा JERC सोन थ्रू JERC यू हॅव टू सबसिडायज. सो जे कोणा तुम दिवपा सोदताय ते तुम 50% तुम दिवपा जाय 100% दिवपा सोदताय 100%. 200 युनिट्स यू कॅन गिव फ्री 300 युनिट्स यू कॅन गिव फ्री मुडचे आम टॅक्स हारी कोताय ते टॅक्सा पयशे तुम साल्वा करून आमकां हे रिबेट दिताय इलेक्ट्रिसिटीचे. हे भाशेन आम सरकार चलयलो आहा. हे आमगे मागणी सगळे पंचायतींनी रेझोल्युशन घेवचे. हांव हेज्या मुखार हे असेंब्लीतूय उलयतलो लोकां पासत. आम सगळ्या लोकांक एकठांय करून एक अवेअरनेसूय कोतले आणि लोकांगेलो जो डिमांड आहा जो सरकार आयकना पूण हे लोकांगेलो डिमांड आमी मुखार सरकारा बरोबर वतले. पूण गोंयच लोकांक हांव सांगूंक सोदिता की तुमगे जी बिलां डबल जाले ती तुम्ही मागोन क्लॅरिफाय कराय. हे पयशे फारीक करपाक कित्याक जाय ते आणि सरकारा कडेन मागोता की जी पेनल्टी तुम लायताय ती वेव ऑफ कराय. 1 टाइम वेव ऑफ कराय. जे कोणा सगळ्या तुम्ही सँक्शन वाडय म्हणून सांगिलां आणि तेम सँक्शन जी वाडयले जे सँक्शन लोड वाडयला तांकां तुम्ही वेव ऑफ करचे. ही जी पेनल्टी आहा ती वेव ऑफ करची आणि लोकांक सुसेग दिचो. लोकांगे जोडलो पयशे तुम्ही खावपा सोदताय लोकांगे त्रास करून हाडलो पयशे तुम्ही पयशे जोडपा सोदताय हे तुम बंद करचे. आणि वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ पेनल्टी थ्रू दिस मॉड्यूल ऑफ वॉट दे हॅव कम आउट विथ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.